नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयचे खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज राजस्थानांतल्या शेखावटी वाठारांतल्या चुरू हांगासर आयोजीत केल्ल्या प्रचार सभेक संबोधीत केले. फाटल्या 10 वर्सां देशाची परिस्थिती खूब वायट आशिल्ली, पूण आयज ही बदल्ल्या आनी भारत आयज देशांतली सगळ्यांत व्हड 5वी अर्थवेवस्था जाल्या. विपक्ष आयले जाहीरनामे प्रसिद्ध करता, पूण दिल्ल्या आश्वासनाक पाळो दिनात. जाल्यार भाजप पक्ष जाहीरनाम्यान दिल्ली आश्वासनां पुराय करतात अशें ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. कोविड काळांत लेगीत देशाची उदरगत चालूच आशिल्ली अशें मुखार प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है. दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं. 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं. और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखार सांगले की 3 तलाक कायदो पास केल्ल्यान मुस्लीम भयणीच्या जिणेंत खूब बदल घडून आयला. ताका जीण जगपाक आतां भंय दिसना. भारत देश हो आपलो परिवार अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना नमूद केलें. कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है. ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था. मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पे तलवार लटकती रहती थी. मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है. पूरा परिवार 3 तलाक के नाम पर लटकती तलवार के नीचे मुसीबत में जिंदगी गुजारता था. मोदी ने सिर्फ मुस्लिम बहनों को नहीं, परिवारों की जिंदगी को बचाया है. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन आपल्या 2 महिन्याचे पतधोरण जाहीर केला. या पतधोरणात कळंतरात कसलोच बदल करूंक ना. रेपो रेट आसा तसो 6.5% दवरला. म्हारगाय उणी जायत आसा आनी भारतीय रिझर्व्ह बँक उदरगतीक प्रोत्साहन दिता अशें भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी आयज मुंबयत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत माहिती दिली. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the Reserve Bank MPC decided by a majority of 5-1 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF, rate remains at 6.25%. and the marginal standing facility, that is the MSF rate and the bank rate, they remain at 6.75%. काँग्रेस पक्षान लोकसभे खातीर आपलो जाहीरनामो प्रसिद्ध केलो. काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आनी काँग्रेसी वडील फुडारी सोनिया गांधी आनी राहुल गांधी हांच्या उपस्थितीत नवी दिल्लींत हो जाहीरनामो प्रसिद्ध केला. ह्या जाहीरनाम्यान कामगारां खातीर दर दिसा 400 रुपया मजुरी दिवपाची गॅरंटी दिल्या. खेरीज प्रत्येक गरीब परिवाराक दर वर्सा 1 लाख रुपया केंद्र सरकाराच्या नोकरेन 50% आरक्षण अशी आश्वासनां दिल्ली आसात. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी सांगले तांचो जाहीरनामो 5 न्याय आनी न्यायाच्या 5 स्तंभांचेर आधारीत आसा. हे स्तंभ जावन आसा युवा, बायलां, शेतकरी, कामगार आनी हिस्सेदारी. राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर
ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। लोकसभेच्या दुसऱ्या पावंड्यावेल्या जम्मू काश्मीर सोडून हे राज्यातल्या अर्जाची चाचणी आयज सावन सुरू झाली। जम्मू काश्मीराच्या अर्जाची चाचणी फाल्यां जातली। दुसऱ्या पावंड्यावेल्या लोकसभा वेंचणुके खातीर अर्ज सादर करपाची प्रक्रिया काल सोंपली। दुसऱ्या पावंड्यार मणिपूर लोकसभा मतदारसंघा वांगडाच 12 राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशां सयत ह्या म्हयन्याच्या 26 तारखेक मतदान जातले। केरळातल्या 20 सुवातां खातीर, कर्नाटकातल्या 14, राजस्थानातल्या 13, उत्तर प्रदेश आनी महाराष्ट्र राज्यातल्या दर एकी 8, मध्य प्रदेशातल्या 7, आसाम आनी बिहारातल्या दर एकी 5 सुवातां खातीर तशेंच अस्तंत बंगाल आनी छत्तीसगडातल्या दर एकी 3 सुवातां खातीर, मणिपूर, त्रिपुरा आनी जम्मू काश्मीरातल्या दर एकी 1 सुवाते खातीर ही वेंचणूक जातली। सगळी राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशातल्या उमेदवारांक सोमार मेरेन आपलें नांव फाटीं घेवपाची मेकळीक आसा। वेदांता दिवचले परतून खणकाम सुरू केला हो गोंयकारां खातीर ऐतिहासीक दीस आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। ताका लागून गोंय राज्याचो आर्थीक कणो आनीक घटमूट जातलो। 2012 वर्सा सावन खणकामाचेर बंदी आशिल्ल्यान भागधारकांक आनी सामान्य लोकांक खूब त्रास सोंसचे पडले। हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर मजत केल्ल्या बद्दल मुखेलमंत्र्यांनी प्रधानमंत्र्यांचे उपकार मानले। राज्यांतल्या वाडिल्ल्या येणावळीक लागून राज्याच्यो सामाजीक कल्याणकारी येवजण्यो राज्यांतल्यो मुळाव्यो साधन सुविधा उदरगतीक चड गुंतवणूक करून आता मेळटली अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मुखार म्हळें। शेजारच्या कर्नाटकांत मलप्रभा बेसिनात उदक वळोवपा खातीर कालवे खणपाक सुरवात केल्या अश्यो बातम्यो प्रसार माध्यमांतल्यान आयिल्ल्यान गोंय सरकारान म्हादय प्रवाह यंत्रणांकडेन कर्नाटकांतल्या कणकुंबी वाठारांत जोड पळोवणी करपा खातीरचें पत्र बरयलां अशें उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें। गोंय सरकार प्रवाहाकडल्यान योग्य प्रतिसाद मेळ्ळा अशें तांणी मुखार सांगलें। आमचो रिपोर्ट जो आसा पळय म्हणजे रिक्वेस्ट आनी सजेशन जे आसा पळय न्ही ते सोमार दीस सांजचे आमी दितले। बेजिनाक जेन्ना बेजीन स्टडी म्हणजे फॅमिलीरायझेशन विथ हें म्हटलां तेणी बेजीन फॅमिलीरायझेशन विथ मादई बेजीन अशें म्हटिल्लें आसा आनी त्या अनुसार मागीर आमी आमच्या नजरेन खंय खंय वचपाक जाय ते आमी सजेशन जे आसा पळय न्ही चड करून लेटस्ट बाय मंडे इवनिंग किंवा सोमारा सकाळ फुडें आमी दितले। महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटान दिल्लें आसा, कर्नाटकान दिवं ना अजून। तिगांनी वेगळे दिवपाक जाय, आपले आपले वेगळे वेगळे दिवपाक जाय, पूण ते जाता तितले बेगीन दिलें की बरें न्ही, आमकांय बरें। सो आमची जे आसा पळय न्ही ते सोमार दीस आमी धाडटा, सोमारा सांजचे किंवा लेटस्ट बाय ट्युजडे मॉर्निंग। प्रवाह कमिटीचे चेअरमॅन जे आसा पळय न्ही ते मागीर एखादी 3 स्टेटीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आपयतले हांगसर जस्ट टू डिस्कस अँड फायनलायज द प्लॅन, कारण तिगांची वेगळी वेगळी सजेशन आसतली। ते म्हणटाले हांगा या, दुसरे म्हणटाले आनी खंय या, तिसरे म्हणटा आनी खंय या, अशें तिगांचे सजेशन वेगवेगळे आसूं शकतात। आनी त्या अनुसार मागीर एखादी प्रवाह कमिटी चेअरमॅन आसा पळय ते एखादी हांगसर मिटींग घेवंक शकता, तिनी रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ ऑल द 3 स्टेट्स, आनी मागीर फायनल प्लॅन करून मागीर डेट आमकां दितले की अमके दिसा वचपाचें अशें। गोंय सरकारान मंगळारा 7 मे 2024 दिसा भौशीक सुटी म्हूण जाहीर केल्या। राज्यांत जावपी लोकसभा मतदाना खातीर आसा। ही सुटी कामगारांक, सरकारी खात्यांत आनी राज्य सरकाराच्या उद्योगीक खात्यांतल्या दिसपट्ट्या कामगारांक, खाजगी आस्थापनाचे वेपारी आनी उद्योगीक कामगारांक, सगळ्या खाजगी आस्थापनांक, खंयच्याय वेवस्थापनांतल्या उद्योगीक कामगारांक, दिसपट्ट्या कामगारांक ही सुटी लागू आसा। वेंचणूक आयोगान आम आदमी पक्षाची फुडारी आनी दिल्लीची मंत्री आतिशी हांकां नोटीसी धाडल्यात। आतिशी हांणी भारतीय जनता पक्षान आपल्याक ताच्या पक्षान येवपा खातीर आपोवणें धाडिल्ले अशें हालींच आतिशी हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें। आचारसंहितेचो भंग केल्ल्या बद्दल
वेंचणूक आयोगान ताका ही नोटीस धाडल्या आणि सोमार मेरेन जाप दिवची असो आदेश दिला. आयज IPL क्रिकेट सर्तींतली 18वी मॅच चेन्नई सुपर किंग्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद ह्या पंगडा मदीं हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय खेळा मैदानार जातली. काल अहमदाबादान हांगासर जाल्ल्या खेळांत पंजाब किंग्सान आदले वस्ताद गुजरात टायटन्साक 3 विकेटींनी हारायले. गुजरात टायटन्स पंगडान दिल्ली 200 धांवड्याची मोख, पंजाब किंग्स पंगडान 19.5 ओव्हरींनी 7 विकेटी वगडावन साध्य केली. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.